देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या प्रितीच्या बाबा भयणानो, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी भाग्यवंत आंतोनीच्या परबेच्या मिसान सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आज इश्टानो आमी किरीत भाशेन मागतले हांव हे पयले मीस भेटयता आनाया आनी शनाया रॉड्रिगीस आनी तांच्या कुटुंबा पासत बरी भलायकी बापाची कृपा तांकां ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन तांचे पासत आमी कोतकोत्यान मागुया. तेच बरोबर आयचे दिसा आपले काजाराचे वरोस समोरमतात केनथ आनी हेगल तशेंच लिबेरीस आनी नातालिना तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसा वाडदीस समोरमतात नेस्मन रॉड्रिगीस, एल्जिया मिरांडा, मेलियाना ट्रावासो, वेलान्सियो आतायद ह्या सगळ्या बाबा भयणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच किरीत भाशेन दिनवासनीचे मीस भेटयता आपल्याक भलायकी मागून सॅनफर्ड, जोशिया, डॅनी, स्टीवन आनी मेल्विया. किरीत भाशेन मागुया TFRCC-TV ह्या संस्थेंत वावुरतल्या सगळ्या बाबा भयणां पासत ह्या दिसांनी आमचें पयलें मीस तांणी ऑनलायन स्ट्रिमींग केल्लें. तातूंत वावुरतल्या सगळ्या बाबा भयणांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना फादर जॉर्ज फेर्नांडीस तांचो स्पिरिच्युअल डिरेक्टर जायतो बरो वावर करता ताचेरूय आशिर्वाद पडूंक हे मिसा भेटेन तांचे पासत मागुया. आमी सगळीं आमचे हात जोडया, आमचे दोळे धांपुया, आमचे काळीज मन आमी शांत करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगाळ भयणी भावानो, आयज आमी सगळीं व्हडा कुशालकायेन आनी भावार्थान आमच्या पात्रोनांची भागिवंत आंतोनीची दोबाजीक परब समोरंभूंक एकठांय जाल्या. भागिवंत आंतोन आपल्या एका बरोवपान अशें शिकयता, जशे भाशेन आमचे कुडीक ओतम्याची गरज तेच भाशेन आमच्या ओतम्यांक देवाची गरज. म्हणटच जेजून रिगून रावूंक आमकां भोव गरजेचें. आदल्या करारान देवा बापान इस्रायल पोरचेक आपली पोरजां म्हूण विंचली आनी तांकां आपल्या करारा पोरमाणे बासायलोल्या देसान पाठयली. नव्या करारान जेजून आमकां सगल्यांक पातकांतली सोडून आपली म्हूण विंचून काडली आनी आपल्या कोश्टा मोन्ना उदेशी आमकां सोर्गीच्या राजाची दायजी करून ह्या संवसारान ताचें शुभ वर्तमान परगटूंक पाठयली. ह्या वरवीं आमी जेजूंत रिगून रावून आमचे मिसांव शार्ती पावूंक जावन आसा आमचो कायदो.
बागिवून आंतून जेजून रिगूंत रावून आपूण विंचलोलो आनी पाटयलोलो शेवक जावंक पावलो. ताचीच देख घेवन आयच्या दोबाजीक परबेक आमी असो विशय घेतला. देवान विंचलोली आनी पाटयलोली पोरजां कशी जेजून रिगून रावुया आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेतना हो विशय आमच्या काळजा मोनान आनी कोरण्यांनी खोल रिगोवन दवरूंक बागिवंत आंतोनीचे विणवणेन आमकां देवाची कृपा मागुया. मोगाच्या भावा भयणांनो, ही सुरवातीची उतरां आमच्या मनान धरून हो पवित्र गूट आमी फावो ती परी समोरुंक ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी धरुया आनी सगली बरोबर म्हणुया. सोर पुदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो कोन्याव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत पाग्योन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुदवेदार दिव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. Mój Matewa kudzorgi, ani shanti bolia monacha mocham sosari, sorbes pora deva sorgi charaya, sorbot vida deva baba. Magneas
या आमच्यो खासगी गरजो बापा मुखार दवरुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तुवें तुजे पोरचेक पादुवाचो बाग्योंत हातून कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरचे आकांताक तीर आस्कारी जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोवण पाडून सगल्या आमच्या आडकोड्यांनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगुशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायल पोरसां रेफिदानांतली भायर सोडली आनी सिनायच्या अरण्यांत पावतोच थंय तिणें पेडे केले. पर्वताक फुडो करून इस्रायलान पेडे केले. तेन्ना मोजेस वयर देवाशी गेलो आनी सर्वेस्परान ताका दोंगरार तान आपोवन मोडले. जाकोबाच्या घराण्या अशें सांग, इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें परगट कर. इजिप्तकारांक हांवें कितें केलें, कशे भाशेन गोणीच्या पाकोट्याचेर हांवें तुमकां व्हेली आनी म्हजेशी हाडली, तें तुमीच पळयलां. आतां तुमी जाणा जायत की म्हजो ताळो आयकशात आनी म्हजो करार सांबाळशात जाल्यार सगल्या पोरसां मदें तुमी म्हजी खाशा पोरसां जातल्या. कारण सगळी प्रथम म्हजी. तुमी म्हाका ह्या निखाचे राज आनी पवित्र राज जातल्या. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. परतून म्हणुया, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोड गितां गावून भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. सर्वेस्पोर आमचो एकलो रोचणार, तो आमचो बापूय. तो सांबाळणार, विस्वासान येतोर ताचे मुखार. आमा सोमेस्तांक तो घेवूंक रावता. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. तो गवली, आमी ताच्यो शेल्यो. मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार ये, तो आमचो देव. आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. ताचे दारवटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिन वासूंक एकठांय जायात. सगळी बरोबर गायात नोमान. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माई मोग सासणाक उरतो. ताचे उतराचेर विस्वास आमचो, पिळगेचे पिळगेक तो विस्वाशी. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. बागीवोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मोरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें
देवान आपूण आमचो मोग कोत्ता म्हूण दाखयले. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटच ओदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवारतलो. आमी दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मोरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्यात. म्हणटच आतां आमकां लेगून लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उद्देशी ओदिकूच तो आमकां सोडवून दितलो. तितलेंच न्हय, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यांत देखून ताचे उद्देशी देवा सोवें आमी संतोषभरीत आसां. सर्वेस्वराचें उतर. उद्गार. काल बोरलो आनी देवाचें राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोफे आसूं. मातेवा परमणे शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोम्या. जेजू पोरजेक पळयोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदवताली आनी गवळी नासलेल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मुळणे वावराडी धाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्ळ्या आत्म्यांचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्ळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो पेद्रू म्हणटात तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोम्यो, तोमास आनी दोंड वसूलदार मातेव, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, उर्बेवोन शिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओण भावार्थ्यांच्या गांवांनी वचून नाकात आनी सामारियेकारांच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घोराण्याच्या सांडलोल्या मेंढरां सोरशीं वचात आनी वचून सर्गींचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुंकट घेतलां, फुंक्या दियात. सोम्याचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावानो, हो भाग्यवंत आंतोन पादुयेचो आमचो सगल्यांचो आवडीचो आ लविंग डियर सेंट एंथनी ऑफ पादुआ ओ सेंट एंथनी ऑफ लिस्बन अशें ताका आमी वळखता. तर हो मोग
इतलो आवड ह्या भाग्यवंताशी जो आमच्या काळजांनी रिगला, आमच्या काळजांनी उत्पन्न जाला तो कसो हो हांव जायते फावटी नियाळटालो. 2 वर्सां फाटीं म्हाका संदी मेळ्ळी पादुआ हांगासर त्या श्रायनान वचूंक जंय भाग्यवंत आंतोनीची भोक्ती जाता. तशेंच लिस्बनांक जें ताचें घर आसा थंय जी फिरगोज आसा तेय फिरगोजेन म्हाका भेट दिवंक संदी मेळ्ळी. आनी अशें थंय गेल्लो आसतना हांवें पळयलें कितलो मोग, कितली भोक्ती ह्या भाग्यवंताची थंयसर. कितलो लोक येता त्या जाग्यार पळोवपाक भाग्यवंत आंतोनीची जीब आनी ताचे वोकल कॉर्ड्स जे दवरलेले आसात. आनी ही खरेंच एक व्हड मिलाग. कित्याक हो मोग ताचे सोवें दाखयतना तांच्यांनी ताचे सोवें जेजूचो मोग अणभवलो. देखून इतलो लोक. आनी हीच भोक्ती भाव भयणीनो हांगासर गोंयां जायते आमच्या फिरगोजेनी हांगासर देवस्वा, शिओलीम आनी हेर जायते कडेन ही भोक्ती जाता. आमच्यान म्हणूंक जाता पुर्तुगालाचे जे मिसियोनार आयलोले गोंयां तांच्यांनी ही भोक्ती वाडयली, तांच्यांनी ही भोक्ती आमकां दिली. आनी देखून आयज ह्या भाग्यवंताक इतलो आमी मान दिता. भाऊ भयणीनो, भाग्यवंत आंतोनीचो एक विशेष गूण म्हणटा तो ताचें प्रवचन करप, ताची परगोटणी. आनी हें प्रवचन कोत्तना लोकांक इतलो ताचो गूण मानवलो, इतलो गूण ताचो तांकां आवडलो आनी देखून तांची काळजां मुरगटलीं. आनी भाग्यवंत आंतोनीन हें केलें कित्याक तो जेजू सोवे रिगून आसलो. ही अबायडेड इन जीजस. ही वॉज रुटेड इन जीजस. देवाच्या उतरान मागण्यांत तो थीर आसलो. आनी हें दिताना लोकांक तें आवडलें. जेजूची खरी ओळख लोकांक मेळ्ळी. तर भाव भयणीनो, देखून आयज विशय विचून काडलोली आनी पाठयलोली पोरजां देवाची जावंक जेजू सोवें रिगून रावुया. तर भाव भयणीनो, भाग्यवंत आंतोनीन हें कशें केलें आपल्या जिवितान. पयले सुवातेर परगोटणी कोत्तना ताणें जेजू विशीं सांगूंक ना, पूण जेजूक दिलो लोकांक. ही डीड नॉट स्पीक अबाउट जीजस, बट ही गेव जीजस टू द पीपल. ताची ओळख ताणें दिली आनी ही ओळख पयली ताणें आपणें घेतली. भाव भयणीनो, आमकां भाग्यवंत आंतोनीक देख ही ओळख घेवंक जेजूची आनी जेजूची ओळख दुसऱ्यांक दिवंक. दुसरे सुवातेर ताची परगोटणी जावन आसली धाडसायेची, विथ करेज. त्या काळार जेन्ना भाग्यवंत आंतोर परगोटणी कोत्तालो, जायतें वांकडें शिकप, जायतें वांकडें चिंतप, थियोलॉजी बाबतीं जायतें रॉंग जातालें. आनी ही शिकवण जी रॉंग सगल्याक वेताली, वांकडी वेताली, तेन्ना उलोवंक तो फाटीं रावंक ना. स्वतान तो उलयलो. जेजून म्हणलें, हांव सोत, वाट, सोत आनी जिवीत. तर ह्या सोतान भाग्यवंत आंतोन जियेलो. हें सोत घेवन ताणें परगोटणी केली. आनी तो भियोंक ना. कोण कितें म्हणत, कोण धामावन दवरीत, कोण पर्सिक्युशन कोत्तलो, तें ताका पडलेलें नासलें. कित्याक तो जेजूच्या ह्या परगोटणेच्या वावरान उर्बेन ताचें काळीज लासतालें. तिसरी वस्त म्हणल्यार ताची परगोटणी ताच्या जिवितांतल्यान दिसून येताली. तो जेजूच्या इस्कॉलांतल्यान ग्रॅज्युएट जाल्लो. खंयचें इस्कॉल? वॉक द टॉक. ताचें उलोवप म्हणल्यार जें कितें तो जियेता, वेव्हारांत घालता, तेंच तो परगोडटालो. भाव भयणीनो, अवघड हें. इट इज नॉट इजी आमकां तशें करूंक. आयज जायतीं आमची पेरंट्स कश्टवतात आपल्या भुरग्यांक करेक्ट कोत्ताना. म्हणटात, फादर आयकोना भुरगें, आयकोना. सो जेन्ना ही परगोटणी आमी आमच्या घरांत कोत्तांव, घोडे आमच्या घरच्या मदें कोत्तांव, इश्ट मित्रां मदें कोत्तांव, जायते फावटी तीं आयकोनची नात न्हू, तीं आयकोनची नात. तरी आसतना आमी तर तें जियेत, वी लिव वॉट वी से, जाल्यार आमची भाव भयणां आयकोतलीं घोडे.
दे वील लिसन मोर देन जेन्ना आमी पोरगोटणी फकत उतरांची कोत्ता. सो जिवितांतल्यान दिसून येवंक जाय. तशेंच बागयोंत आंतोन ताची पोरगोटणी सगळ्या गोरिबां खातीर हुस्को तांचो काकलूत दाखोवंक सगळ्या गोरिबांचो देखून तो उतरांनी पोरगोटणी करतालो, पूण ताचे परस ओदीक तो वेतालो हुस्क्यान भरून गोरिबां सवें हीच पोरगोटणी करूंक आपल्या दोयाळ कोरण्या वरवीं, आपली दोया दाखोवन, आपलो मोग तांचे सवें दाखोवन. तशेंच बागयोंत आंतोन आमकां उगडास कोत्ता की जेजू क्रिस्ताक आमी आमच्या जिवितान घेवन वेव्हारांत ताका चलूंक जाय. आमी बाराबर जेजूक घेवन चलूंक जाय. वी मस्ट वॉक विथ जीजस, कित्याक हो जेजू आमच्या बाराबर चलता. एमाउसाचे वाटेर तो शिसां बाराबर चलतालो, पूण शिसांनी ताका वळखूंक ना. बागयोंत आंतोनीन जेजू चलता तो वळखलो आनी हीच वळख ताणें दुसऱ्यांक दिली. जेजूक आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान घेवन चलप. एकदां हूंय बागयोंत आंतोर पोरगोटणी कोत्तालो आनी लोकांनी ताचें प्रवचन आयकूंक सोदलें ना. ती गेली, सोडून गेली ड्युरींग हीज इनिशियल इयर्स. आनी बागयोंत आंतोनीन कितें केलें, डिस्करेज जावंक ना, गेलो दर्या देगेर आनी थंय नुस्त्या मुखार पोरगोटणी केली बिफोर द फिश. आनी नुस्तीं ताचेशी आयलीं एज दो दे वर लिसनींग टू हिम. आनी हे लोकांनी पळयलें आनी लोक आयलो, दे वर टच्ड, दे वर मूव्ड एंड दे वेंट टू लिसन टू हिम. आनी तांचेंय जिवीत बदल्लें. हो ताचो गूण. देवान ताका एक हातियार कशें वापरलें टू स्प्रेड द गुड न्यूज. भाव भयणीनो, पयले वाचपान आमी पळयलां इस्रायल पोरजा ताका विचून काडलोली पोरजा देवान केली आनी तांकां पाठयली. देवान तांकां सांगात केलो आनी गॉड एक्सपेक्टेड देम टू एक्सेप्ट हीज प्रेझन्स. ताका ताचे आसने ओळखून घेवन बाराबर भोवूंक सगल्याक. तशेंच आमी पळयता जेजून आंतोनीकूय आपयलो, ताकाय पाठयलो आनी ताचे सांगाता तो चल्लो. आंतोनीन हें ओळखून घेतलें, ताचे सवें रिगून रावलो आनी ही पोरगोटणी केली. तर भाव भयणीनो, आमकां आयज हे पोरबे दिसा हो खेरीत उगडास जेजू करता. म्हजें सवें रिगून रावात. ह्या गवळीक वर्साचो विशय म्हजें सवें रिगून रावात. अबायड इन मी हो विशय आमी खोलावया आनी ह्या आमच्या भाग्यवंताचे जिविताचे देखींतल्यान ही पोरगोटणी नेटान आमी आमच्या जिविताची करुया. बागयोन आमचो पाप साहेब फ्रांसीस अशें उद्गारलो, द वर्ल्ड लिसन्स मोर टू विटनसीस देन टू टिचर्स. जी कोण शिकयतात तांचे आयकोनचे परस ओदीक संवसार आयकोता जे गोवाय दिता तांची. सो ही पोरगोटणी आमची गोवायकेची, ही पोरगोटणी आमच्या जिविताची जावं दी. जेजू सारकेलें आमचें जिवीत जावं दी. जेजू सवें रिगून रावया अशें जावं. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पृथ्वीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुत आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समावलो. आंकुवार मरी तांय जल्मलो. पोंचप्लाता काल ताणें कोस सोंसलें. ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें पुनर्जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थान बरोवन आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. बागयोंत आंतून पोरगोट्टालो तें उतर मनशांनी नाकारलें तेन्ना मिलायर जावन नुस्त्यांनी तें आयकलें. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या मुण्यारपणान देवाचें उतर काळजीदारपणी आनी हुशारकायेन पोरगोटूंक
आनी पोरजेचो सांडलेलो बाबार्थ बागयोत आंतोनीचे मजतीन नव्यान जिवो करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. इटालियाचे राजकीय अधिकारी लोकांक पिडापीड दितालो तेन्ना बागयोत आंतून ताका मेळूंक गेलो आनी मिलायर जावन ताणें आपलें जिवीत बदललें. आमच्या राजकीय अधिकाऱ्यांनी नागरिकाची बरी आनी नितळ मनान सेवा करूंक आनी नितीन स्वतान आनी प्रमाणीकपणान आमचो देश चलोवंक देवा लागीं तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. एका मनशान कोरें आनी नितळ काळजान बागयोत आंतोनी कडेन कुमसार केलें आनीक मिलायर जावन ताणें कागदार बरोवन हाडलोलीं सगळीं पातकां कागदावेली नायच जालीं. आमी आमच्या जिवितान पातक सोडून आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक आनी देवान विंचून काडलोली आनी पाठवलेली पोरजां आमी जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. बागयोत आंतून मागणें करता तेन्ना मिलार जावन ताका जेजू दिसती पडटालो. आमी आमच्या खासगी जिवितान कुटुंबांनी आनी समुदायांनी आमच्या मागण्यांचें जिवीत ग्रेस करूंक जेजूंत आमी सदांच रिगलोली आसूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमी ओगीच रावून आमचे खासगी गरजो बागयोत आंतोनीचे मजतीन बापा मुखार दवरुया. स्वर्गीच्या दोयाळ बापा, आमची खालती मागणी स्विकार कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पुतवेदार देवा बापाक मानता तोचने जावं म्हूण मागात. ते बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आंतून तुज्या भागिवंताच्या उगडासाक तुजे वेदीर आमी दवरल्या ती आमची दानां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें आमकां मोहिमेबंद केल्या तशेंच आमकां तुजी काकलूत दाखय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुतवेदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं
सोर काडी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातूंत तुज्या भोगताचे पोरबी दिसा तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय आनी अशें ताच्या बाग्योन जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान भरताय. तांचे शिकवणेन तूं तिका तिचें गिन्यान उजवाडायताय आनी तांच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 तोलपरांचो सवेस्पो देव, स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान. होसाना उन सोर्गी, सवेस्पराचे नांवी येता तो सुपागी. होसाना उन सोर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सूर. देखून दोवापुरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच बरी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुण. सोम्या तुझे मरण आमी समोर ओपता. आमी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवनपण परगुता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्योन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा, सिम्यांव आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाश्यान अंतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोणाचो प्रकाश पडूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हांगाचेर आसलोल्या दर एका भावा भयणाची तांच्या कुटुंबाची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योंत आंकुवार मारी देवा माई सांगाती, भाग्योंत जुजे तिचो पोती, भाग्योंत आंतून भाग्योन दोन दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवासोर पदवेदार बापा
सुरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन आमी बाबार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाश्यान ओत्रेकतोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक रास सोडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, बाकियोंत आंतोनीच्या दोबाचीक पोरबीन वांटो घेतल्या उपरांत सुर्गीच्या जेवणाक तुवें आमकां देवीक बोडान थीर केलें. अशें आमी भावार्थान देण्यान सोपूर्ण सांबाळूंक आनी तुवें दाखयलोले सोडवणीचे वाटेर चलोवंक आमकां शिकय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणानो, बसुया. सगल्यांक तुमकां बागयोंत आंतोनीच्या पोरबेची उनुनीत पोरबी. बागयोंत आंतोन देवा लागीं विनोती करून आमकां सगल्यांक राखूं आनी सांबाळूं आनी आमच्यो सगल्यो गरजो तो साकार करूं. हॅपी फिस्ट टू यू ऑल. इश्टानो, आमचे दिनवास मिसाची भेट भेटयलोल्या आमच्या याज्ञिका पासत फादर जोविय बारिटो आनी प्रवचन केल्ल्या फादर एरन मागलियांश, जो एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ सेंट जोझफ वाज रिन्युअल सेंटर ओल्ड गोवा. आमच्या उल्याक कान दिवन ते हांगा आयले आनी आमचे पासत मागल्यान देवाच्या उतराची मोडणी आमचे मुखार दवरलेल्या पासत आमी तांकां काळजांत तावन दिन वाचता. उबी रावया. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.